आयज माझ्याबरोबर उपस्थित मांद्रे मतदारसंघाचे आमचे कार्यकर्ते आणि तुम्ही पुढे असलेले पत्रकार बंधू सगळ्यांचे स्वागत. आजची जी पत्रकार परिषद आम्ही घेता त्याचो मुख्य विषय आणि मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे फाटल्या दिसांनी मांद्र्यात आमच्या एक सभा घेतली गेली आणि तेतूर मांद्र्याचोच एक आमचो एक्स सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हेनी भारतीय जनता पक्ष हेचेर एक असो उल्लेख केलो बोलताना की आपण भारतीय जनता पक्षाक वोटिंग केला अमकी 15 वर्सां आणि आपण कांठाळे. हेचो पयलीं आमी मांद्रे मतदारसंघ हे सगळ्यांच्या वतीने निषेध करता तेचो. कारण भारतीय जनता पक्ष केंद्रात तसो आमच्या गोवा राज्यात ताका बरे कार्य करता. नरेंद्र मोदीजी ह्यांच्या नेतृत्वा सकयल केंद्र सरकार तसोच आमचे गोवा राज्य सरकार आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत फाटली म्हाका दिसता 5 वर्सां कंप्लीट जालो टर्म तांकां आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकयल गोवा राज्य बी बरी कामां करता. आमकां बरेचशे डेव्हलपमेंट जाले आमच्या गोंयांतय आणि बरेचशे जायते म्हाका दिसता स्किमी म्हूण जायते म्हणटा ती आमी योजना म्हणटा तशे योजना घेवन येता. जायत्या टायमार एक्टीव खूब कार्यकर्ते आहा त्यांच्या सहकार्यान पक्ष हो सदीच नवनवीन खंयचे ना खंयचे गोष्टी घेवन येता आणि कामां ही चालूच असतात. तरी आसतना म्हाका दिसता एक म्हटलें की पक्षाचेर एक ह्या करता आसतना एक म्हाका दिसता तो एक बरोबर विचार जावंक ना म्हणून आमकां एक सगळ्यांच्या वतीन हांवें म्हटल्यार तशें त्या वाक्याचे आमी निशेध करता की आज आमी म्हणटा की तेणी म्हटलें की अशें पण कारण एक काळ अशें आसलें की जेव्हा आमचे गोंय राज्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय दामू नायक जाल्ले आणि उत्तर गोवा आमचे जे कार्यालय आहे ते आमी सगळेच गेल्ले. त्या वेळाचेर ताका होच आमचो प्रशांत नायक थंयसर ताका फूल गुच्छ घेवन आमच्या दामू नायक जे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहा गोवा राज्याचे तांकां ताका शुभेच्छा दिवपाक थंय हे हजर आसलेले. कारण की जो मनीस शुभेच्छा दिवपाक हजर रावता म्हणजे कारण की काहीतरी बरी गोष्ट केला आसतली म्हणूनच शुभेच्छा दिवंक वयता. आणि होच व्यक्ती आता परत म्हणटा की ना गोष्टी की पक्ष आहा तो म्हणजे इनडायरेक्टली अशें म्हटलें त्यांनी की आपण काणटा म्हणजे आपण कांयच करूंक ना अशें त्यांनी म्हटलें ते. म्हाका दिसता हे दोनूय गोष्टी हेटीन आनी टॅटीन करता आसतना खंय तरी म्हाका कळना की जावंक शकता की तो कदाचित कोणाकय खूश करपा खातीर ताका बोललो आसतलो नाल्यार कांय आनी विचार आसतले. पण पक्ष म्हूण म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हो केंद्र तसोच गोवा राज्यात एक बऱ्या तरेचे कार्यरत करता. आमी तेचे कार्यकर्ते भारतीय जनताचे कार्यकर्ते म्हणून आमच्या मांद्रे मतदारसंघात दयानंद भाई सोपटे ह्याच्या नेतृत्वा सकयल आमी जाता तितके आमचे ताका कार्य फाटले वर्सां आमी म्हणजे फाटले भाई जरी थोड्या मतांनी हरलो गेलो तरी कार्यकर्ते हे आपले काम आणि आपले कार्य करपाक विसरांक ना. आणि म्हाका दिसता फाटली 3 वर्सां पासून सगळेच कार्यकर्ते तन मन आणि धन दिवन काम करता आणि तेतूर दयानंद भाई सोपटे हे आमकां सगळे सहकार्य 24/7 म्हणटा तशें अवेलेबल आसता. कसलेय तरी काम आसलें जाल्यार म्हणटा घरा कडेन अवेलेबल आसता. ऑफिस आमचे सोपटेबाई हरले तरी पूण मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्ष आणि सोपटेबाई हे ऑफिस कार्यरत आहा. शक्य तितको सगळे कार्यकर्ते भाई सगळे मेळून आमी प्रयत्न ह्यो आमचो अटीतटीचो आसता आणि लोकां मेरेन पावपाचो आसता. लोकांची सेवा करच्या खातीर लोकांची कामां करच्या खातीर आणि आमी हेचे पयलीं केला हेचे फुडेंय करतले आणि भारतीय जनता पक्ष हेचो आमकां अभिमान आसा. आणि हे जे वक्तव्य केला तेचे परतून एकदां म्हणटा की आमी एक निशेध करता. तेणी म्हटलें की आपण 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाक वोटिंग केले पण म्हाका दिसता त्यांनी 15 वर्सां मांद्रे मतदारसंघात हे भारतीय जनता पक्षाक हे वोटिंग करूंक ना दिसता की हे म्हाका एक नमूद करपाचें आसलें.
सो एक म्हणटा की अशें वक्तव्य करता आसतना तेणी भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची ध्येय धोरणां लक्षात मातशी दवरून आणि भारतीय जनता पार्टीचे फाटले काळाचे काम जितके काम केला की केंद्र तशें गोवा हेचो थोडोसो अभ्यास करून त्यांनी ह्या वक्तव्य करता आसतना विचार करूंक जाय आसलो इतकेच एक वाटतं. तुमकां प्रश्न करूं मी आता. तुम्ही म्हणटात भाजपाचेर त्यांनी वक्तव्य केलं, उलोवपाचें ना कोणी कितें म्हणजे वैयक्तीक मत मांडप अधिकार ना? एक डेमोक्रेसी एवरीबडी हे सगळ्यांकच रायट हा, बट एक विषय असो उठलो की आपण कंटाळलो आणि तेचे विरुद्ध म्हणजे की एक तो शब्द असो की बरोबर दिसना ना की कारण की आपण कंटाळो आणि आपण आयज अनेक जण वक्तव्य करतात पक्षाच्या अनेक पक्षाच्या विरोधात, तांचेर प्रेस बी जायना. आज एक माजी सरपंच एक वक्तव्य करता आणि ताचेर सोमतीच रिएक्शन येता, कित्या खातीर? ना बघा कशी आहा की खंय तरी आतां आमी म्हटल्यार कशें की तोय बी थोड्या काळा खातीर पक्षाच्या आमचे जे अध्यक्ष आसले थंयसर तोय आसलो. आज तोच मनीस म्हणटा की आपूण कंटाळो म्हणून एक विशय कसो येता आमकां की कारण की थोड्या काळाक आसलो की तो थंय शुभेच्छा दिवपाक ताका जर आसलो आणि आयज तोच मनीस म्हणटा की आपूण कंटाळो म्हणून थोडोसो त्या संदर्भांत लागून असो विशय येयलो. आणि एक तुम्ही म्हटल्यात ते 15 वर्सां तेणी भाजपाक मतां करूं वोटींग घालूंक म्हणटा किंवा मांद्र्यान. भाजप पक्ष खाली मांद्र्यान आसा की गोंयभरा किंवा भारत देशान तो खंय करूं शकता न्ही? ना एक मी तो एक मांद्र्याच्या संदर्भातून तो विषय आसलो ताका ना लागून तो खंय असो म्हणजे तो मांद्र्यान असो किंवा अन्य खंयचे स्टेटीन असो पक्ष आसा न्ही थंय थंय तो करूं शकता किंवा केले बी आसूं येता न्ही. म्हणजे तुम्ही हे वक्तव्य करप कितपत योग्य काय म्हणटा हांव? कशें आसा हां मिटींग जी आसली ती मांद्र्यान जाली. सो त्यांनी हे मांद्र्यान वक्तव्य केलें तेजेर आमी म्हटलें की तेणी मांद्र्यान मिटींग करूंक स्पेसिफिकली. ना तशें खंय करूं शकता न्ही, खंय करूं शकता न्ही. पण मांद्र्याचे स्पेसिफीक आमी उलयल्या मांद्र्या बद्दल ना आतां पक्षाचे जर उरले पक्ष खंय हय बरोबर आसा पक्षाचे आमी स्पेसिफीक एज अ मांद्र्याचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून त्यांनी मांद्र्या बद्दल ते वक्तव्य केलें की मांद्र्यान मिटींग करूंक. हां तुमचें अशें म्हणणें आसा पण मांद्र्यान करूंक मांद्र्यान तेणी करूंक ना अशें तुमच्या. आमकां अशें दिसता की जशें त्यांनी वक्तव्य केलां आमच्या अध्यक्षानूय म्हटलं की तो 15 वर्सां आमकां अशें दिसता कारण आमी सिनियर मेंबर भारतीय जनता पक्षाचे आमकां खंयच्याच कार्यक्रमांक किंवा खंयच तो मांद्रे मतदारसंघान दिसूंक ना. आतां भायर तेणी खंय काम केलां जाल्यार ताका खबर आसतलें, ते भारतीय जनता पक्षाक केलें जाल्यार ताका खबर आसता, पण मांद्र्यान तर तेणी भारतीय जनता पक्षाक म्हाका दिसता वोटिंगय करूंक ना आनी काम तर नाच ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.